गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी असा नो रेशवी. हाय गाइस. म्हण हाय गाइस टू माय YouTube चॅनल. तो जस्ट ताका उदक घालताले, मातशें बारीक बारीक ताका येयला जाला. सो मस्टर्ड सीड सामकें बेस्ट, रॉकेट जाता. ओके 10:30 जाली. इश्विकाक जस्ट आत्तां ताका सेरलॅक भरयले. आई आयज बरी ना, ताका जरा हेडेक. इतले दीस तिका हेडेक नासलेले, आयज ताका हेडेक सुरू जाला. न्हीद म्हटलं न्हीद ना, आपल्या झॅम पडना म्हणटा. आता पळय येवन 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 बारीक 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 कामां करता. असलीच ती आई आयकना. ओके सो ब्लिंकिटांतल्यान थोडें सामान ऑर्डर केल्लें. म्हाका आयज वचोंक जाय डॅल्फिनोजान, की फाल्यां आसा क्रिसमस. शिव सामको बिजी आसा. की सांगता तुमकां, फाल्यां क्रिसमस न्ही, आयज तो सामको बिजी. केन्ना डॅल्फिनोजान वयतलो कांयच खबर ना. थोडे हांवें न्ही ब्लिंकिटांतल्यान सामान ऑर्डर केलें. सो म्हाका न्ही ब्रेड पुडींग करूंक जाय. ऑलरेडी शेअर केलां हांवें, ब्रेड पुडींग करतलें फाल्यां लागून. ओके सो ब्रेड पुडींग आनी सगळे ब्रेड बी हांवें ऑर्डर केले. आनी आयज इतली भयण आमगेर कितल्या पावतले कांयच खबर ना, कित्याक 10 तेंची ट्रेन आसता खंय तेंच्या 10. सो आयज ट्रेन 10 सुमार ना खंय, टायम चेंज जाला खंय. आतां ट्रेनीन येतली काय बसीन येतली कांयच खबर ना. सो हांवें एक थोडें चिकन ऑर्डर केलें, कित्याक आपल्या भुरगीं न्ही, भयणीचे भुरगे न्ही सुंगटां आसा, सुंगटाची बिरयानी करतलें हांव. सुंगटां किंवा किंगफीश बी खावपाक न्ही हें करतात, किंगफीश बी ना. सो थोडेशे चिकन ब्रेस्ट पीस हाडले हांवें. म्हटल्यार कबाब करया, रातचें करतलें कबाब. जस्ट सगळे मसाला बी लावन दवरतले, कबाब करतले रातचे. ओके घरची कामां कांयच जावंक ना. आनी भुरगीं आसा म्हटल्यार कांयच जायना कामां. सो आई मातशी जाम जाला, ती बेजारता, आपल्या तकली दुखता, तुका सगळें करचें पडटा एकटें. हांवें न्हीद म्हटलें, कितें घाई आसा, घाई कांयच ना. सो खूब कामां आहा, क्लिनींग करूंक जाय. आजून भायर स्टार लावंक ना शिंवतान. आनी वयर सगळें आयज डेकोरेशन करूंक जाय. शिव केन्ना येतलो, केन्ना वयर डेकोरेशन करतलो कांयच खबर ना. पळोवया कितें खेळ मातसो तो पे लागलो सुरू. ब्लिंकिटांतल्यान न्ही हांवें हें ऑर्डर केलें, ग्रीन पीस फ्रेश सामकें. की फाल्यां न्ही एक्चुली थर्सडे, फाल्यां आसा क्रिसमस. आमी फाल्यां नॉनवेज खायना. सो बारीक बारीक वेज की करतलें हांव. आनी फाल्यां न्ही हांव आरोस करतलें. आरोस तूं रावल्लो, सॉरी शिव आरोस कर फाल्यां आरोस करतलें. ताका लागून ग्रीन पीस हाडला हांवें. कोथमीर पळया बरें फ्रेश येयला. आनी तेंचे न्ही बरें येता हांगासर, कट बीन करूं येता. आनी चिकन ब्रेस्ट पीस हांवें ऑर्डर केला. दूध थोडेंशें ऑर्डर केलां, की म्हाका तें पुडींग करूंक जाय. ओके सो मातशी बारीक बारीक कामां आसा, झाडू मारूंक जाय, पुसूंक जाय. की काल पुसूंक नासलें न्ही, आयज पुसूंक जाय. ओके बारीक बारीक कामां आसा करूंक येता, मागीर तुमकां मेळटा सुशेगाद. ओके चला. सो चिकनाक न्ही हांवें मॅरिनेट केलें. एक्चुअली न्ही फाल्यां क्रिसमस, फाल्यां काय नॉनवेज खायना म्हटलें, आयज कितें नॉनवेज कितें करया म्हटलें. सो प्रॉन्स बिरयानी करतलें. आनी कबाबाक न्ही हांवें चिकनाक आलें लसूण पेस्ट, मागीर आई पळयता तकली दुखता तरी पण ते ग्रीन पीस उलोवंक बसला, न्हीद ना. सो चिकनाक न्ही हांवें आलें लसूण पेस्ट, मागीर कॉर्नफ्लावर एक ताती घातला. आनी मीठ घालप ना. आनी ते कबाब मसाला घालून मॅरिनेट करून दवरला. मॅरिनेट करून दवरला. एक हांव प्लास्टीक रॅप करतलें आनी दवरतलें फ्रिजीन, मागीर फ्राय करतलें. सो हो न्हांवून रेडी न्हू रे. हां रेडी न्ही. सो कितें जालें खबर आहा, असलें मॅट हांव भायर घालतालें न्ही, मॅट असलें ते सामकें पिनलें मदीं मदीं अशें हो न्ही नेल्सांनी असो करतालो, पिनलें म्हणून हांवें तें उडयलें आनी न्यू ऑर्डर केलें एमोजॉनान. पळय जाल्यार भितर कबडान हें आसलेलें न्यू. हें पळयात, हांवें बेश्टें ऑर्डर केलें. सो आतां म्हटलें हें ताका हांगा घालता, मातसो खेळटलो. सो हें मातशें डिफरंट आहा, एकानी आल्फाबेट आसा, सेम तें पण एकानी आल्फाबेट आहा, तेतून आल्फाबेट नासलेलें. हां सो एका घालता हांगा. सो भायर न्ही मातशें टेबल बी म्हाका सेट करूंक जाय. सो म्हटलें ताका हांगाच घालया म्हटलें. दवर रे हो आयलो, हो न्हिदता, उठ 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 खेळ हांगासरूच. टॉयज घालता हय, हांगा घाला ताका. हय ताका एकूच जागा घातलें न्ही, ताका बेजारता तो. सो हांगा घालता खेळोनी. सो आतां करता हांव बिरयानी. आनी आयज चिंतलां ती एक स्क्रॅम्बल करून घालया म्हणून. आनी हांवें हें बासमती रायस न्ही कुकरान केल्लें, की बरें कुकरान न्ही बरें जाता हें पळयात. नाल्यार जे आयदनान न्ही ते पळयत रावचें पडटा, चॅक करचें पडटा. सद्या आपल्याक टायम ना. सो हांवें कुकरान केलां. आनी हांगासर न्ही हांवें बरेंशें अशें सेटअप केलां. हें पळयात, दवर रे. अशें लायट ऑन जाता. ओके अशें. आतां बंद कर. आनी मातशें तुका दाखयता केलें हांवें बेगिना. हांगासर बुके हांगा दवरला. आनी तेचर सगळें न्ही हांवें पिलो दवरला. आनी हांगासर न्ही हांवें मेळे आसलेले क्रिसमसाचे पिलोज ते दवरला. ओके सो चला
सो इश्वीक न्हिदला म्हटलं बिर्याणी करून घेऊया. ट्रेनीन तुम्ही बसला खंय ट्रेनीन मागीर मडगांव येतली, मडगांवांतल्यान बसीन येतली, टायम आहा. ओके मेळटा तुमकां मागीर. चला सो हांगासर बिर्याणी रेडी. एपळ्या बिर्याणी रेडी आणि शान बिर्याणी मसाला सोंपलो. सो आई सपोज डेलिफिनोजान गेले जाल्यार 2-3 पॅकेट हाडून दवरता. हेजे बिर्याणी सामकें बरें जाता सारकें टेस्टी. सो शिवनाथान हाडला चेपला सारको. ताका आतां परत सेट करपाकच पुरो जालें हांगा. चेपन हाडला. सो भयण भितर पावली. 3:30 जाली. जेवंक बसला. सगळ्यांना हाय म्हणा. सो फाल्यां क्रिसमस पार्टी आयजूच करता. किंगफीश बिर्याणी. फाल्यां वॅज न्ही ताका लागून. तुजे आत्तां पावले तुमी. शिव जस्ट जेवन गेलो उदोळूच. हेका न्हीद ना. हेका न्हीद ना रे. सांगासर न्ही हांवें कार्तिकाक सांगलां मातशें स्टार लाय म्हणून. कित्याक बरं शिवनाथाक न्ही टायम ना. सो तो लायता स्टार. असो काळो घेतलो. सो हांगासर न्ही गिफ्टाचें गिफ्ट इशुकाक आनी ऋतुकाक. ताका तुमकां काल तर सरान म्हणजे आमी जेवण दिल्लें पळय सराक शिवाचो सर ताणें न्ही इशुकाक आनी ऋतुकाक न्ही गिफ्ट हाडला दाखयता तुमकां. सो पळय हो एक बरो खूब लायक जालो. 1 year टेंशन ना. आनी हे ऋतुकाक आनी आमचे यूट्यूब फॅमिलीन न्ही समृद्धी ऑलरेडी तरी कितले गिफ्ट हाडला हें पळयात. हें एक इशुकाक धाडला हें पळयात. सो आनी एक ताणें धाडला ट्रेन. एक ट्रेन कशें आसा टॉय तें दाखयता तुमकां. आनी एक फोटो फ्रेम धाडला ताणें तें तुमकां दाखयता. आनी हें एक धाडला समृद्धीन. हें पळयात सामकें फोटो खूब लायक जालें आमकां. मातसो डल येतलो एक मिनट. सो हें पळय हें धाडलां समृद्धीन. सामको खूब लायक जालें आमकां आनी बरें येयला फोटो. हें पळयात. सो समृद्धीन हें बरयलां फॅमिली इज वेअर लायफ बिगन्स लव एंड नेवर एंड. सो हें एक गिफ्ट धाडलां समृद्धीन. मागीर पयर ते एक बेबीक ते इश्विकाक टॉय तें. मागीर हें कपडे आनी एक ट्रेन धाडला. ट्रेन कशें सांगता हांवें न्ही तें क्रिसमस ट्री सकयल दवरलां. मागीर दाखयता तुमकां. हें पळय. सो थँक्यू समृद्धी खूब लायक जालें म्हाका. गिफ्टाचें गिफ्ट कपडे. ओके सो चला जस्ट च्या पिली आमी. शावर घेता आतां हांव आनी बारीक बारीक शिवराक आनी डेकोरेशन हाडलां. जस्ट डेकोरेशन करता. ओके आनी म्हाका आतां पुडींग करूंक जाय. आतां हांव डेफिनेटली वयचें ना की शिव सामको बिजी आहा. शिव गेला चर्चीन. सो ताका आतां इवेंट आहा न्ही आतां फाल्यां क्रिसमसाचें. आतां 12 सुमार तें हें आहा न्ही ताका लागून तो चर्चीन गेला. सो म्हटल्यार आपूण आतां फ्री ना. सो म्हटल्यार हांव ब्लिंकिटाच्यान थोडें ऑर्डर करता आनी ताका कितें बेश्टे त्रास. ओके सो मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. चला सो शिवनाथान इतलें डेकोरेशन हाडलां. आतां खंय लावूं हांव चिंत्ता. तर किचनांत लायलें हांवें दाखयता तुमकां. सो हें सगळें काडून दवरलां हांवें. हें सगळें न्ही शिव वयर लायतलो केन्ना लायतलो खबर ना. सो खंय खंय लावून दवरलां हांवें. हांगा एक लायलें हांवें. हें पळयात म्हाका हें खूब लायक जालें. ओके हांगा लायलें आनी कॅन्डल दवरलां. हें पळयात म्हणजे ते बॅटरीचे आहा रियल कॅन्डल न्हू. आनी हांगासर हांव कुरूक 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 चकली खातात. वयणी कितें हाडला दी तिळाचे लाडू. आणि कसं आला का कितें चकली हाडला आनी कितें हाडला. कितें हाडला का दाखयता तुमकां कितें हाडलें. सो किचनान मातशें लावया म्हटलें मातशें बरें दिसतलें पळोवपाक. सो हें पळयात असलें न्ही. थंय एक लायलां हांवें. आतां हांगा एक लायता. खंय खंय लावंक जाय न्ही. आतां आहात न्ही डेकोरेशन ताका लागून. कितें हाडला. हें लाडू हाडला तिळाचे लाडू. सो बरें म्हणटाली आपूण कितें ते वाल मलाबार स्पिनीश वाल बी हाडटा म्हणटाले. आतां नाका म्हटलें वाल आमगे आसा न्ही बेश्टें कितें करून हाडपाचें. कितें हाडलां कितें तें मग ते गोडशें तें तांदळाचें तीळ बीन घातला आनी हें चकली सो इतलेंच. जाल्यार वर्सान वर्स ती भाजी बीन हाडटा. दिसान ताका भाजी बी कांय हाडनाका म्हटलें सगळें आसा न्ही बेश्टें आनी कित्याक तें लगेज धर हें धर जायना तें. ओके इश्वी न्हिदला आनी बारीक बारीक उरलां म्हाजें. पळोवया ही फायनल जातलें पळय डेकोरेशन मागीर दाखयता तुमकां. सो हांगासर हांव उठलो पळयात. आनी हांगासर हांवें चडशीं कांय अशें डेकोरेशन करूंक ना. पळयता हांगासर कितें लायता हांव. आमचें आकाश कंदील सकयल आहा. हें काडूंक जाय आतां. हें पळय स्टार. आनी आमचें जस्ट फुडें न्ही तुमकां दिसता आसतलें बरेंशें क्रिसमस ट्री केलां. ओके सो दाखयता तुमकां कितें कितें आनी इतलें डेकोरेशन आहा तशें. हें सगळें काडून दवरलां हांवें. शिव येतलो पळोवया केन्ना येता तो.
सो आतां तो चर्चीन गेला. सो मागीर 12 सुमार हांव दवरतले भितर बेबी जिजस आनी हें पळय किचनान न्ही अशें वयर लायलां म्हाका खूब लायक जालें. सो हें पळय अशें लायलें तेवटेन बी लायलें हांवें आनी हांगासर तुमी पळोवंक शकता बरें दिसता. हांगासर न्ही अशें हें दवरलां हांवें हें पळयात हांगासर न्ही हें दवरलां. सो हांगासर न्ही म्हाजें पुडींग जालें ब्रेड पुडींग केलां आनी दीस टायम बी हांवें केक बी कांय करूंक ना. शिव केक घेवनूच येयला खंय दवरली केक दाखयत तुमकां फाल्यां. केक हाडला हाणें सो म्हटलें आनी करपाक पाशियेंस ना म्हटलें जायना खरेंच. सो आतां मातशें भयण येयला म्हणून न्ही इश्वीक तेंच घेवन बसला म्हाका मातशें रिलॅक्स. केक हाडला हाणें प्लम केक दिसता म्हाका की फाल्यां नॉनवेज खायना अशें अंडा बिंडा केक बी खाता आवडटा कांय ना कोण सगळें घेवन बसता सांग पळोवया. सो म्हाका दिसता हें एक मिनट येस म्हाका चॉकलेट केक आहे चॉकलेट केक. सो पुरो म्हटलें प्लम केक प्लम केक खंय बोव मारता. शिव येयला शिव हांगासर सगळें आतां करता. सो फायनल तुमकां लूक दाखयतलें मागीर हांव. सो स्टार्ट केल्लें आसा. सो हें पळयात हांगासर शिव स्टार्ट करता. हायत्र म्हणटा तूं मेळकूच ना आशिना. सो करता करून जालें की मागीर दाखयता तुमकां फायनल की बाबा इतलें इझी ना तें. बॉल बी हाडूं ओके म्हाका सांग मागीर तूं ओके ओके हय. सो अजून न्ही डेकोरेशन चालू आसा तुमकां मागीर दाखयता फायनल. सो आतां येयला किचनान कबाब फ्राय करपाक. सो बेगिना कबाब फ्राय करता मागीर जेवपा जाय मागीर नुस्तें फ्राय करूंक जाय. सो कबाब न्ही टेस्टी जाला. खूब तेंपांनी आमगेर कबाब केला बेस्ट जालें. नाजाल्यार बोनलेस आहा थोडें. सो हांगा पळयात शिवनाथान फायनली केल्लें आसा टेंटेडॅन. हें पळयात वयर सो वयर सगळें घातलें. कितें म्हणटा शिवनाथ कितें म्हणलें तुवें गार्लँड हें पळयात फूल अशें कॉर्नर आहा पळय फूल घातलेलें आसा. हें पळयात. सो कशें दिसता कमेंट करा. हांगासर न्ही शिवातान सगळें कितें दवरलां पळय वयर लायटींग बिटींग लायलां विदावट लायट बरी दिसतलें. हें पळयात हें पळय आनी क्रिसमस ट्री आनी हांगासर पळय हांगासरूच केलां डेकोरेशन. हें पळयात मी फाल्यां थंय लायट ऑन करतलें. सो हें पळयात आनी भायरूय केल्लेलें आसा. सो हांगासर पळयात हें पळयात भायर केलां. थँक्यू आशिना दीस टायम बिकॉज ऑफ इश्यूका लागून न्ही आमचें बेस्ट जाला क्रिसमस. इतलेंच की फाल्यां थर्सडे येयला नॉनवेज ना वेज खावया. सो अशें दिसता बेस्ट केलां. हें पळयात बरें दिसता. जालें आमचें लास्ट डेकोरेशन जालें न्ही हय चला बेस्ट जाला खरेंच बरी दिसता सारकें उमेद येता. मगे आई हांगा नुस्तें फ्राय करता कित्याक शिवनाथा वचोंक जाय चर्चीन. आईची तकली कमी जालें चेडूं येयला न्ही व्हडलें चेडूं येयला न्ही कमी जालें. चला आयज न्ही 12 पर्यंत रावतलें हांव. अशें रावतात 1 पर्यंत रावतात हांव ती बेबी जीस धरून जाय न्ही ताका लागून मी जेयता मागीर. सो म्हाका न्ही एक यूट्यूब फॅमिलीन कमेंट केलेलें की जेन्ना कास्ट आयर्न यूज करता पळय यूज करून मागीर तें कशें मेंटेन करपाचें. तर हांगासर पळयात थंय आसा कास्ट आयर्न उदक हांवें कबाब केलेलें तेल मागीर काडलें हांवें काडून बरें ताका वॉश केलें. मागीर वॉश करून सेम ताका न्ही गॅसीर न्ही हाय हिटार दवरूंक जाय कित्याक उदक आहा न्ही उदक मातशें ड्राय जावंक जाय. उदक बरें ड्राय जालें मागीर तेलान पुसपाचें. तेलान पुसून ताका मातशें 1-2-3 मिनटां मातशें हीट करपाचें. इतलेंच ताका मागीर परत नेक्स्ट टायम तुमी यूज करात तेल घाला आनी ताका यूज करात. सो यूज करून जालें की आफ्टर वॉश करा आनी पयलीं हो स्टेप जे हांवें तुमकां स्टार्टींग दाखयल्लो पळय तोच हीट करपाचें आनी तेल लावन दवरपाचें. सो बरें तेल पुसून न्ही हांवें हीट केल्लेलें बरें हीट जालें न्ही अशें धुंवर येता मागीर न्ही ताका अशें पुसपाचें कॉटन कपडो नाजाल्यार टिश्यू पेपरान पुसपाचें मागीर परत अशें यूज करपाचें. सो अशें केल्यार कितें जाता जंक खायना कळ्ळें न्ही ताका लागून.
सो तुमकां सगळ्यांक विशींग यू मेरी क्रिसमस. जस्ट दवरले हांवें 12 जाली, सगळे जाणां न्हिदला कित्याक टायर्ड जाली सगळे भयण बी सगळे टायर्ड जाली न्हिदला. आनी आमचो इश्वीक जागो आसा तो म्हणटा शिव जागो आसा. शिव जस्ट आत्ता येयला आनी इश्वीक म्हणटा आपूण तुमकां सगळ्यांक मेरी क्रिसमस म्हणून दितलो म्हणून इतलो वेळ जागो आहा तो. चल यो क्रिसमस. इश्वी सगळ्यांक विश कर मेरी क्रिसमस म्हण. हाय. मेरी क्रिसमस. ये क्रिसमस फाल्यां सॉरी आयज क्रिसमस. तशें ना सगळ्यांक विश कर तूं मेरी मेरी क्रिसमस. क्रिसमस सगळ्यांक. हय चला ओके. तो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. हे व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्राईब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. बाय म्हण. बाय बाय. बाय.